नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमकां खबर आसा की कालच्यान विधानसभा अधिवेशन जें आसा पावसाळी तें सुरू जाल्लें आसा। कालचो क्वेश्चन आवर जो आसा त्या क्वेश्चन आवरा भितर ब्रीज ऑफ प्रिविलेज म्हणजे हक्कभंग प्रस्ताव वो दाजी साळकार भारतीय जनता पक्षाचे आमदार तांणी काँग्रेसीच्या एल्टन डिकोस्ताचेर हाडिल्ले, कारण एल्टन डिकोस्ता आनी सभापतीचेर कांय आरोप केले अशें म्हणून, आनी सभापती पद हें संविधानीक पद आनी सभापतीचेर अशे आरोप करप हें चुकीचें आनी म्हणून ताचेर हक्कभंगाचो प्रस्ताव हाडिल्लो। पूण काल तो काय पारीत जावंक ना आणि तेचेर मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी जाली। काल तहकूब केल्ली विधानसभा आणि आयज दुसरे दिसा ह्याच ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाच्या विशया वयल्यान परत एक आयज खडाजंगी जी आहा ती विधानसभेन आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। काँग्रेसचे आमदार जे आसा ते ह्या मताचे आसले की तुमी हक्कभंग प्रस्ताव हाडला तो आतां तुमी फुडें प्रोसिजर जो आहा तो फुडें फॉलो करा, त्या प्रमाणे आपूण माझी जी कितें रिप्लाय आहा ती हक्कभंग प्रस्ताव समिती जी आहा तिचे कडेन मांडटा। पूण सरकारा वटेन सत्ताधारी आमदार जे आहा तेंची एकूच मागणी आसली की एल्टन डिकोस्ता आनी सभापतीची माफी मागची। ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली, सत्ताधारी आनी विरोधक हांचे मदीं बरीच खडाजंगी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। विजय सरदेसाय हांणी कांय टॅक्निकल मुद्दे उपस्थित केले की एल्टन डिकोस्ता हेका सुद्धा एक अधिकार आसा की तेची भूमिका मांडपाक आनी तेच्या बचावा खातीर, तेका लागून जेन्ना हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला तेन्ना तो कमिटी कडेन वचचो, प्रॉपर प्रोसिजरान वचचो आनी मागीर थंयच्यान जी कितें रिप्लाय एल्टन डिकोस्ता हांकां दिवपाक जाय ती दिवची। पूण दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री धरून सरकार पक्षाचे सहयोगी आमदार जे आसात म्हणजे सुदीन ढवळीकार जावं किंवा अपक्ष बिचोलेचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये जावं, आलेक्स रेजिनाल्ड जावं, सुदीन ढवळीकार जावं, जीत आरोलकार जावं, हे सत्ताधारी आमदारा वांगडा सुद्धा ते सुद्धा तितलेच मागणी करताले की एल्टनान ती माफी मागची म्हणून। पूण ह्या सगळ्याचेर एल्टन माफी मागपाक रेडी नासलो। सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोगूय जे आहा तितलेच प्रखरपणान एकामेकाक सामके भिडले आणि ह्या सगळ्या बोळान सभापतीन परत एक फावट विधानसभा जी आहा ती 12 वरां मेरेन तहकूब केल्ली आणि आता परतून जी आहा ती विधानसभा सुरू जातली। सो आता मेरेनची ही महत्वाची अपडेट जी आहा ती आमी तुमच्या पर्यंत हांगासर पावयल्ली आसा। विधानसभेच्यो ज्यो अपडेट्स आसात त्यो पळोवपा खातीर किंवा ब्रेकिंग्स आसा त्यो पळोवपा खातीर तुमी आमचो WhatsApp चॅनल जो आहा तो फॉलो करात, फेसबुक पेज फॉलो करा, यूट्यूब फॉलो करा, तेचेर तुमकां ह्यो सगळ्यो अपडेट्स ज्यो आहा त्यो मेळत रावतल्यो। सद्या हांव हांगा थांबता। हांव विश्वनाथ नेने सयत म्हाज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, परवरी।